PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालता थंय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्नमेंटाक एक खबर आसा कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा, कोण रस्ते फोडटा, कित्याक फोडटा, PWDक खबर आसा की ना, आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हे पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 महिन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें आसें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. आवर इंजिनियर फेल्स टू रायट टू देम, वी विल होल्ड आवर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल, कॅटेगरिकल सामकें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रेकलेस कोणी करपाक सोदता तें रेकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हावस. लेटर जें आमच्या इंजिनियराक बरोवपाक सांगलां, तांणी समज लेटर बरयलें ना, that engineer will be taken to task. Accountability will be fixed on that engineer. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार that engineer will also be fixed. His responsibility will be fixed. आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of principal chief engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the department. जो department रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेअर करप, मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स. अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची. दे वील टेक ए डिसिजन.